सरपंच सुहास नाईक आज आम्ही गांवकरवाडा हांगासर आसा आणि हांगासर ही सावर ही देवाची झाड हांगासर जवळ जवळ 200 वर्सां पूर्वीचे म्हणजे जुने काळ आमच्या जाणट्यांक सुद्धा खबर नासली की ते हे झाड केन्ना आसतलें. जवळजवळ 2 वर्सां पूर्वीचे हे झाड आयज काल जवळजवळ 200 वर्सां पूर्वीचे झाड जवळजवळ 60 काल पडले मोडन पडले आणि हांगासर हे राष्ट्रवाळ्याचे पेड आणि हे राष्ट्रवाळ्याच्या पेडाकडे आम्ही गणपती विसर्जन करताले आणि गणपती विसर्जनाक आम्ही सगळ्यांनी गांवच्यांनी मेळून ही शेड घातलेली. पण ती शेड आयज सबंद शेटीत गेल्ली आसा मोडन गेल्ली आसा. जे झाड येदे मोठे पडून ते झाड शेड आमची डिस्ट्रॉय जाल्लेली आसा आणि ते शेडीचो जवळजवळ आमकां 1.5 लाख सुमार खर्च जातलो. जवळजवळ 1.5-2 लाख. तशेंच शेजाऱ्याक माड आसले भाटान ते रामा नायकाचे ते माड 500 माड जे आसले ते सुद्धा मोडले आणि त्याचे सुद्धा एक 50-60 हजाराचे नुकसाण झाले. हे स्थळ जे आसा ते जागृत स्थळ आसले ते हांगासर कितें मागणी जाल्यार ते पूर्ण जातले आणि ही जी सावर आसली त्याची आमच्या पूर्वजां पासून त्याची एक हे आसली नाव आसले की हांगासरली आयडेंटिटी आसली की म्हणजे हांगासर सावरी कडेन म्हणटाले ती आयडेंटिटी हांगासर सावरी कडली आयज नश्ट जाल्ली आसा आणि ते झाड हांगासर मोडून पडून जास्तीत जास्त लोकांचे नुकसान जाल्लें आसा. हांगासर सावर आमचे आसलेले आनी राष्ट्राचे स्थळ आसले करमणुकीचे आनी स्थळ असल्या कारणान हांगासर आमी ह्या वाड्यावयले भुरगे म्हणजे जाणटे तिनसांचे बसताले दंपारचे बसताले एक देवाचे ठिकाण बरे आराम मेळपा खातीर बरे हे कसलें टेन्शन जाल्यार ते दूर जाताले. आनी हे असल्या कारणान काल कितें जालें हांगा 4 जाण बसले उपरांत 2 मिनटांनी ते उठान गेले पण 2 मिनटांनी हांगासर झाड पडले. हे बरं देवाचे आमी उपकार मानता की एक जिवीत हानी जावंक ना म्हणून. कित्याक हांगा लोक ह्या देगेकच वस्त असल्या कारणान बशी येताले परत हे येताले स्कुटरीन लोक वयताले त्याच टायमार कोणूच येवंक नसल्या कारणान आनी ती जिवीत हानी टळ्या परमाण देवाचे आमच्या कर्मचारी राष्ट्रवादीचे उपकार मानता. दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासर आमी गणपती हें करताले सार्वजनीक आनी आमी वाड्यावयल्या लोकांनी हांगासर पयशे घालून ही शेड उबी केल्ली आनी आमचे आतां तो सरपंच सुहास नायक हेणी तेन्ना फुडाकार केल्लो. आतां तो सरपंच आसा आनी तेणी आमकां सांगलें की हे आतां ही शेड आपूण पंचायतीच्या वतीन आपूण बांदून दिता म्हणून सांगलें. आनी आतां चवथ येयल्या कारणान विसर्जनाचो आमचो वस्त आसल्या कारणान सरपंचाकय विनंती करता की तेंच्यांनी बेगीत हे काम सुरू करपाचें.